मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बाळी 2 दीस जाले फुटल्या उदकाची मुखेल पायपलायन. लोकांचे चल्ल्यात हाल. संबंधीत यंत्रणेची आडनदर जाल्ल्यान तिडकल्यात थळावे. धुळेर शेटये वयल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खुर्साक कोयर आनी कोयराच्या बल्ल्यांचो रेवाडो. संबंधीत यंत्रणेच्या घाळपणाक लागून लोक जाल्यात फुर्योज. राज्यांत वाडत चल्ल्या रस्त्याच्यो कागाळी. मेर्शे जंक्शनार जाल्यात फोंडकुलांचे नकाशे. दुचाकी चलोवप्याक सोंसचे पडटात त्रास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळी वाठारांत उदकाची मुखेल पायपलायन फुटल्या. 2 दीस जाले लोकांक उदक ना. सुमार 6 फूट खोल खणून पायपलायनीचें काम करपाक जाय, पूण आधुनीक वस्तूंचो अता पताच ना. JCB घालून काम करपाक जाय. ते कामगार हातान करतात. ते भायर PWDचें ऑफिस कोसळपाक पावलां. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते बाळ्ळी आसात आनी बाळ्ळी वॉटर सप्लायची जे ऑफिस आसा आमी थंय आसात. आज तुमकां आमी 2 कामां एक बरोबर दाखयतात. एक म्हणल्यार बाळ्ळी मेन पायपलायन जी येता ही खंय तरी डॅमेज जाल्या आनी गेल्ली 2 दीस जाले लोकांक उदक ना. आज लोक जे आसात आज ह्या जाग्यार पावले कडेन आसात आनी आज तांकां विचारलें पळयलें जाल्यार ते हातींनी काम करतात. जो जर 6 फूट खड्डो जो आसा ह्या पायपलायनी खातीर मारपा पडटा. आता हे 6 फूट हातीन कशें मारतले ते पळोवचे पडटले. हांगा कसली यंत्रणा जी आसा वॉटर सप्लायची हे हांगा ना. हांगा JCBची आज गरज जाय पडटा, पूण JCB हांगा ना. आनी हेजे खातीर आतां हातींनी काम करतात. म्हणटरे आमची टॅक्नॉलॉजी जी आसा ही कितली मुखार पावले कडेन आसा ते पळयात. जे अर्दवरान काम जावपा आसा ते 1 दीस लागपा सारकी काम हांगा चालू आसा. आनी दुसरें लोकांक हांगा तोंडाक उदक ना. लोक सामके बोवाळ मारतात. लोकांक टॉयलेटी वचपाक उदक ना, कोणाक तोंड धुवपाक उदक ना, अशी परिस्थिती सध्या जाले कडेन आसा. आनी दुसरी म्हणली जाल्यार आमच्या फाटल्यान जे ऑफिस तुमकां दिश्टी पडटा ह्या ऑफिसाचे ऑफिस जे आसा हे केन्ना कॉलेप्स जातले हे आमी सांगपाक शकनात. कित्याक ते केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता. आनी हेजेर खंयच्या ऑथॉरिटी जी आसा हेंची लक्ष मातशें दिना. हांगा रावतात ते तेंचे लोक रावतात, वॉटर सप्लायाचे लोक रावतात आनी ते केन्ना मोडोन ते मरत हें सांगो जायना. हेजे पयलीं बेगीच्या बेगीन हें जें ऑफिस आसा हें शिफ्ट करचें आनी हांगा तांकां सेफ्टी दिवची. काल सकाळी 10 सावन उदक ना आणि आता येई सांगता आपण येऊन पळयत म्हणून सांगता. हेजी फुडें कांय तो सांगना. सो आतां किती त्रास जाल्या तुमकां? आमकां संडासा वयता जाल्यार उदक ना, घरा रांदता जाल्यार उदक ना. उदक नासतना कांयच जायना. सो आनी काम कशें चल्लां आतां? काम ते हातीन काम करतात. ते हातीन काम करतात 3-4 दिसांनी तुमचें काम जावपाक उदक मेळपाची गॅरंटी ना. हातीन काम केलं जय सांगता आपण येऊन पळयत म्हणून सांगता. हेजी फुडें कांय सांगना जय. म्हणल्यार लोकांक उदक मेळपा ना आतां. लोकांक आतां उदक मेळपाची गॅरंटी ना. JCB घातली वता उदक मेळचें ना. ते 2 जाण लेबर काम करून ते कितें करता? कितले फास उदक मेळचें लोकांक? केन्ना मेळ्ळें उदक? काल सकाळी गेले उदक ते आता ते आज 24 वर जाले तरी उदक ना. आणि ते 2 जाण लेबर काम करून तुगेले कोणा उदक केन्ना मेळटलें? काल सकाळी 7 सुमार गेले उदक. अजूनही उदक येना. चालल्यार काम चाला म्हणटाय
आतां येवन पळयल्या कितें चालू आसा आज जमानो पूण हे हातीन काम जातलें काय मेशिनान केल्या बऱ्या पडटलें मोस्टान गेला बरें ते खणपातात रे तर त्या फोन आसता त्या गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यांत आतां वचत थंय फोंडकुलाचे नकाशे पळोवपाक मेळटात. असोच एक नकासो सध्या मेर्शे जंक्शना कडेन आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला, खास करून दुचाकी चलोवप्यांचे, जाका आतां अपघाताक आपोडे मेळूं येता. पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट. हे आतां मेर्से जंक्शन आनी हे सायडीन आतां तुमी पळयत जाल्यार पेंजीम सोटी वो पोरवरी म्हापसा सोटी व्हेकल्स येता आनी आतां तूं हे सायडींतल्यान तुका मारगांव वो वास्को वचपाचें. आतां चवथ जाली आनी आतां 5 दिसांचो गणपती बुडोवन आतां 7 दिसांचो उरला. सो पूण हे फकत आजून हिंगा पॉट होल आहा ते हिंगा कांय फिलअप केल्ले ना. आनी आतां तुमी पळया हिंगा मेन रोडाचेर वो NH66 आनी मेर्से जंक्शनाचेर हे पॉट होल आहा आनी हिंगा हे 2 व्हिलर्साक पळय इतले रिस्की. पूण एक मात बरें आहा, 2 व्हिलर्स कोण पडलो आनी तो सेफ जालो, तेज्या फाटल्यान तर दुसरी गाडी येवंक ना जाल्यार तो सेफ ना, जाल्यार फाटली गाडी आनी तो पडलो जाल्यार तेज्या वयल्यान वचपाची गाडी आनी स्पेशली हेवी व्हेकल्स. पूण तो मोडलो जाल्यार एक बरें आहा, तो डायरेक्ट स्ट्रेट सीधा सामको GMCन वो स्ट्रेट रोड सामको GMC बांबोली वयता नाजाल्यार तूं वास्को पावलो जाल्यार तो वास्को मारगांव वो आपणाच्या घरा पावतलो, नाजाल्यार हिंगा हे सायडींतल्यान सामको GMCन वयतलो. हे आतां तुमी पळयात, वो एकूच पोर्ट होल न्हू, हिंगा फुडें आहा आनीक आहा, हितूनलो सेफ जालो जाल्यार तूं फुडल्या पोर्ट होलाक तिगा आनीक पोर्ट होल आहा पळय तेका सांपडपाचो. आनी हिंगा तर तुमी पळयात हिंगा व्हेकलां कितली येता पळय ती, आनी इज व्हेरी रिस्की फॉर 2 व्हिलर्स. 2 व्हिलर्साचे तुका पांय मोडपाचे, पडलो जाल्यार लॉस्ट बॅलन्स जालो जाल्यार हेवी व्हेकलाच्या पोंदाक पडपाचो. सो तोगले एक्सिडेंट हिंगा जावपाची सामकी चड चान्सीस आहा. पूण रोड हिंगा आजून कांय सारको जाल्लो ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कॉलेरा आनी डेंग्यून खूब जाणांचो बळी घेतला. हाका लागून दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस कुडबण पावलो. इतलो बोवाळ जावन लेगीत फिशरीज डिपार्टमेंटाची अध्यक्ष भोंवपाक गेल्या, अशी टिका दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान केल्या. विरिएटो फर्नांडीस जेन्ना पळोवणी करपाक येयलो तेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटाचे अध्यक्ष भोंवपाक गेल्ल्याचें कळ्ळें. ते भायर तांच्यो जेटी ब्लॅकान चलतात खंय. हे कळटकच खासदारान तांचेर CBI चवकशी करपाची मागणी केल्या. आज आमी आसात ते कुर्बाना आसात आनी कुर्बानाक जे तुमी जाणा आसतले की जो व्हायरस येयले कडेन आसा, ह्या व्हायरसा खातीर कितलेशे जाणांक आज आपल्यालो जीव वगडावपा पडलो. कितलेशे जाण जे आसात ते हॉस्पिटलां या बांबोली हॉस्पिटलां आसात. आनी त्याच बरोबर आज MP जो आसा सावथ गोवाचो कॅप्टन विरियातो हेणे आज विजीट दिले कडेन आसा आनी तेणी एक असो आरोप केले कडेन आसा की जे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे बरे हाय ऑफिसर आसात हेणीच
फिशिंग बोटी काडले कडेन आसात हेंकां बेगीच्या बेगीन हेंचेर एक्शन जावचें तेंकां सस्पेंड करचें आनी इन्क्वायरी जी आसा ही सीबीआयन करची म्हूण तेंकां मागले कडेन आसा. पळय, ही आमकां आयज कितें इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा. वन ऑफ द टॉप ऑफिशल्स वॉज ते चौकशी करपाची. तांच्यो 2 बोटी आसा खंय बींग रन बाय अनादर फिशींग माफिया. हांगा सीबीआय काडपाक जाय. असले कितले गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आसा म्हणजे ब्लॅकान पयशे घेतिल्ले आसा आनी ब्लॅकान अशें चलयता. ही खरी खबर जाल्यार इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. सगळे दूध का दूध पानी का पानी हे खुबशे फिशरमॅनान आमकां सांगला. एक अशी ऑफिशियल आसा तिच्यो 2 बोटी चलता म्हूण आनी कोणाच्या नांवार. दिस इज बेनामी. हे बेनामी वेल्थ आनी हे धरपाक जाय. And that is why आयज फिशरमॅन सफर जाता. ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांचो कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा. जे धाकटे ट्रॉलर ओनर आसा तांकां मार पडलेलो आसा. कित्याक व्हडले पळय कंपनीचे आसात ते विकते घेतिल्ले आसा गव्हर्मेंट ऑफिशल्स. आनी गव्हर्मेंट ऑफिशल्स जर अशें करता दॅट मिन्स कोण MLA मिनिस्टर इनवॉल्वूय आसा तांकांय धरपा जाय. ओन्ली सीबीआय कॅन अनकवर ती. सरकार इंट्रस्टेड काय नॉट इंट्रस्टेड हें जालें कशें हें तर रिपीट जावंक उपकारना. देर हॅज टू बी अ फॅक्ट फायंडींग कमिटी जाता आनी तांकां एक म्हणटात ते एक एजेंडा दिवपाक जाय. हें पळय कितें घडलां थोडे सोंपले वेदर कॉलेरा डेंगू ऑर वॉट एवर द कॉज हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. हाव इट हॅपन्ड कारण कितें हाचें आनी हाचे परते कित्याक जावंक फावना. एक हश हश कितें एक गुपचूप कितें भितर धांपपाक सोदता ती खबर. आतां आमी खंय गेल्ले थंय एक्चुअली ज्या जाग्याचेर जालां थंय एक्सेस ना त्या जेटीर. खंय कोणे कब्जो केल्लो आसा त्या जेटीर. आनीक कितें इन्फॉर्मेशन मेवलें तो कब्जो करपी मनीस खंय मिनिस्टराक आनी फिशरीज डायरेक्टर वॉट एवर मेंबर सेक्रेटरी तांकां घेवन भायर गेल्लो खंय. ही खबर बरी न्ही. दॅट मिन्स खंय ना खंय हो सरकाराचे मिनिस्टर MLA जावं द ऑफिशल्स ते विकते घेतिल्ले आसा. अशे जंकेट म्हणटा पळय ते सारखे फिशरमॅन आहात तांकां कांयच ना फॅसिलिटी ना सबसिडी कांय ना. तूं एक आमच्या फिशरीसान 25 लाखाची इन्सुलेट खंयची स्कीम आहा गाडी बांदतलो जाल्यार ती सादारणसो मनीस बांदूंक शकना. कसली गाडी इन्सुलेट दिल्या फिशरीसान स्कीम दिल्या 25 लाखाची गाडी हय ती आतां पळय म्हाजे कडेन 25 लाख जाल्यार बांदतलो. तूं पयलीं बांदून हाडपाची मागीर तूं फिशरीसान इन्स्पेक्शन दाखोवपाची मागीर तुका सबसिडी दिता फिशरीज. हे तूं म्हाका पॉयंट दी. ओके कशें काडपाचें तो हांव पळयतां. माझी कितले लोकांक हें जालां पळय. कुडबणा फिशिंग जेटीचेर डेंग्यू आणि कॉलेराचो प्रादुर्भाव जाल्ल्यान नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दक्षिण जिल्लोधिकारी कार्यालयांत मंत्री आलेक्सियो सिक्वेरा सयत बसका घेतली. कुडबणच्या परिस्थितीक लागून आमी पुराय जतनाय बाळगतले. नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावचे पयलीं कामगारांची तपासणी करपा खातीर भलायकी केंद्राक आमी निवेदन करतले. निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. कितलीशींच वर्सां ती जेट्टी पेंडींग आसलो. इवन ती जेट्टी बांदली पयलीं जेट्टी ती स्टेक होल्डरांक घेतली. स्टेक होल्डरा भितर कन्फ्युजन जावन ते कोर्टाक वचून ती परत डिपार्टमेंटाक हें कर सांगलें मेंटेन करून. तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटान एडिशनल जेट्टी बांदपाक घेतली. ट्रेनींग हॉल बांदपाक घेतली. ट्रेनींग हॉलाक दोनूय कंप्लीट जाले. जेट्टी बांदली ट्रेनींग हॉल बांदूंक दिवना पूण तरी परत तेंचो कोर्टाक गेलो. हायकोर्टान बंद स्टे घातली. सगळें जालें टेंडर केलें काम स्टार्ट जालें. सो थंय तेंच्या भितर जें कन्फ्युजन जालें थंय तें करून घेवपाक कारण गव्हर्मेंट जितके जेट्टी बांदता जे गव्हर्मेंट हें स्टेक होल्डरांक दिवपाक फेलिसिटेट करपाक आनी तांकां तेंच्यांनी बरे भाशेन मेंटेन करपाक बरो चलोवपाक. केन्ना फोनार सुद्दां सांगलें जाल्यार विचारूंक जाय. केन्ना एप्लिकेशन दवरलें जाल्यार विचारूंक जाय. कळटा कितें म्हणटा तुका तें हां केन्नाच सांगूंक ना. केन्ना एक लेटर सुद्दां बरोवंक ना. त्यो बोटी हे पळय स्क्रॅपाचे अनयुज्ड आहा त्यो मातश्यो काड आमकां त्रास जाता. सो वील डू इट. आतां जेन्ना येयलें आनी आतां CMन आमकां सगळो फोर्स दिलो. आतां फोर्स आहा तो कोणूच आडावंक शकना. सो वील गेट इट डन एवरीथींग.
Captain of Port will depute a team tomorrow to inspect these 4 vessels and tell us what is the condition of the vessel. Accordingly, we will take a call whether we can tow the vessel or whether we should lift the vessel. Use a crane and lift the vessel. So, we are still in that study process, and we will move on. Today we had a meeting with the gentleman who provides toilets, these portable toilets. So I guess we require a little time. Well, every day we are discovering something else. We have directed the survey department to conduct demarcation of fisheries department property on Monday. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. म्हापसा कोयराच्यो कागाळी दिसपट्ट्यो वाडत आसात. धुळेर शेटये वाड्यावयल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खुर्साची सैम विरोधींनी सामकी अवतिकाय करून सोडल्या. या खुर्साच्या भोंवतणी फुलांनी तर कोयर आनी कोयराची बल्लां पळोवपाक मेळटात. संबंदीत यंत्रणेन जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावचो, फुर्यो जाल्ल्या थळाव्यांनी मागला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा शेटयेवाडो धुळेर वाठारांत हांगा एक खुरीस आसा आनी ह्या खुरिसाच्या अवती भोवती आमकां गार्बेज पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा. खंय तरी नगरपालिकेन ही गार्बेज जी आसा एवरीडे क्लीन करपाक जाय, पूण आयज ही गार्बेज क्लीन केल्ली पळोवपाक मेळना. तशेंच म्हापशान अशे खुबशे ब्लॅक स्पॉट्स आसा, हांगा गार्बेज पातळिल्ली आसा. ही खंय तरी नगरपालिकेक एवरीडे क्लीन करपाची अत्यंत गरज आसा. तशेंच म्हापशा शेटयेवाड्यार जो खुरीस आसा आनी ताच्या अवती भोवती जी गार्बेज पातळिल्ली आसा ही क्लीन करपाची गरज आसा. आमी आयज आसा धुळेर शेटयेवाडो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता आमचो खुरूस आनी ही जी घाण आसा पळय हांगा जी नगरपालिकेचे डस्टबीन दवरले आसा, हांगा सगळी घाण जाल्लेली आसा. आमचो खुरूस म्हटल्यार आमचो देव कॅथलीक भावाचो, इवन आमी सुद्दां ताका मानता. हेजेर सांगपाचें म्हटल्यार जी आमची नगरपालिका आहा, नगरपालिका जे डस्टबीन हांगा दवरतात, देवाक पासून तुमी आयज मानिनात रे, देवाक पासून घाणीन दवरले आसा. म्हाका अशें म्हणपाचें दिसता, कित्याक लागून वायट दिसता, कित्याक लागून की जे देव आमचो जो खुरूस आहा पळय ताका पासून तुमी पळय हांगा सगळी घाण जाल्लेली आहे, तितून दवरलेलो आसा. अजून पर्यंत म्हापशाच्या आमदाराक अजून पर्यंत लस दिसना. कित्याक लागून म्हापशाचो आमदार हे आपली स्वताचे डेव्हलपमेंट करता. ते मसणटीचे तूं एका दिसान मरे परमिशन घेवं शकता, तेजे डायरेक्ट तुका सनद मेळटा, तेजे सगळे पेपर वर्क एका दिसान जावं शकता. जाल्यार हे तूं कित्याक लागून करना रे? म्हापशाचो आमदार हो म्हापशान आपले म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करना, म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करना, म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट हो केन्नाच करना. म्हापशाचो आमदार हो आपले डेव्हलपमेंट करता स्वताचे, मसणडीचे जावं ग्रावंड जावं कुचेलीचे, तेजे एका दिसान परमिशनां सगळीं मेळटात. हेजे हे करूंक जायना ताका. तेजे नगरसेवक आहात ते खंय आसात, लस दिसा सांगू म्हाका कोणी तरी एक फेसबुकाचेर हांवें पयलें ते म्हाका वायट दिसलें. कित्याक लागून आमचो खुर्साक तुमी पळय सगळी घाण जाल्लेली, नगरपालिकेचे सगळे डस्टबीन दवरल्या आनी आमचो देव हांगा अरे अशें दवरता तुमी देवा. आनी तशेंच पळोवंक गेलें जाल्यार आमचे मरी आईचे हांगा देवूळ आसा, ती आमच्या चर्ची आमच्या खुर्साच्या ऑपोजीट जी घाण पडलेली आहा पळय, तशें आमचे गवळी लोकांचे देव मरी आई आहा पळय, तिचे हांगा एक देवूळ आसा, देवस्थान आहा तें, थंय सेम प्रकार जाल्लो आसा. म्हणजे पळयात तुमी कितें देवा कडेन कशें विटंबना करतात, ते देवा कडेन कशें खेळटात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. या सप्तकाच्या शेवटाक नितळ आणि सुके हवामान उरतलें. वत आणि वारे घोळटले. 18 तारीख मेरेन हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना, तरीकय अदीमदीं पावस आपली हजेरी लावं येता. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. आयतारा उष्ण हवामान उरतले.
गरमेंतल्यान सुटावो करपाक वारे घोळटले, कांय वाठारांनी धुके पडूं येता, देखून गाडी चलयतना जतनाय घेयात. तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस मजगती उरूं येता, जाल्यार उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. वारे घोळटले तरी तापमानान व्हडलोसो बदल जावचो ना. 18 सप्टेंबर मेरेन कसलीच शिटकावणी ना. आयतारा उष्ण हवामान. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाचो अदमास. धुके पडूं येता. आयतारचे तापमान 33 डिग्री आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.